Judith Chapter 4 Judeia zagrut. असिरियाच्या राजा नेबुकॅडनेझार हाचे फौजेच्या मुखेल्यान हॉलोफर्न्सान राष्ट्रांक कितें केलें, कोण भाशेन तांची मंदिरां लुटलीं आनी तांचो बसून केलो हें जुडेयांत रावतल्या इस्रायलितांनी आयकलें. तेन्ना तांकां कांपेरो सुटलो आनी जेरुजलेम आनी सोर्वेस्परां आपल्या देवाच्या मंदिरा खातीर तीं आकुल पिकूल जालीं. कित्याक गulamponnantlim portun-portun ailear जुडेयांत लोकान novean vosti kelear आनी boxttailolim povitr aidonam vedi आनी devmondir novean sonvskarlear थोडोच काळ जाल्लो. म्हणटच तांणी समारिया कोणा Beth-Horon, बेलमाइन, जेरिको, कोबा, एसोरा आनी सालेम फालक्याक जागृत केली. सगळ्याहून उंचल्या दोंगराचे तेंगशेर तांणी वस्ती केली आनी थंय आसलोले गांव मजबूत केले. शेतांची पीक निकतीच जाल्ल्यान येवचें आसल्या त्या झुजाक तांणी गरज त्यो ह्यो जेवणाच्यो वस्तू एकठांय केल्यो. तेन्ना परम याज्ञीक जोआकीम जेरुजलेमांत रावतालो. दोतानाच्या मोळा वाटेन एस्त्रायलोनाक फुडो करून आसलोल्या बेथुलिया आनी बेतो-मesthaim ह्या 2 गांवांनी उस्ती कोत्तोल्या लोकांक ताणें चीट बरयली आनी दोंगरा मदें आसलोल्या वाटांचो ताबू घेवंक तांकां आज्ञा दिली, कित्याक तातूंतल्यानूच जुडेयाचेर आक्रमण करूं येतालें. तशेंच ही वाट पावटीक 2 जाण भितर सरूंक जाता इतली ओशीर आसलोल्यान आक्रमण कोत्तोल्याक आडावंक सोंपें आसलें. परम याज्ञीक जोखीमचे आनी जेरुजलेमांत एकठांय जाल्ल्या जाणट्यांचे सभेचे आज्ञा प्रमाणें इस्रायलितांनी केलें. आख्खें राष्ट्र मागणें कोत्ता. दर एका इस्रायलाच्या मनशां सोर्वेस्पराक काळजांत थावन उलो मारलो आनी सोर्वेस्परा मुखार ल्हान जाले. तांच्यो बायलो, तांची भुरगीं, तांची गोरवां, थंय रावताले विदेशी, भाड्याचे मानाय वो चाकर ह्या सगळ्यांनी आपलीं पेंगटां गोंदान पांगुरलीं. जेरुजलेमांत आसलोले सगळे इस्रायलीत भुरग्यां बायलां सयत आपले तकलेर गोबोर घालून आनी सोर्वेस्परा मुखार आपले हात विस्तारून देव मंदिरा फुडल्यान साश्टांगी पडले. तांणी वेदी गोंदान पांगुरली. आपल्या भुरग्यांक निर्वाशीत करून व्हरोना जावंक, आपल्या बायलांक लुटीचो माल कसो वांटिना जावंक, आपणाक दायज कशीं दिल्ल्या त्या शारांचें निसंतोन करिना जावंक, देव मंदीर बश्टावन अन भावार्थ्यां मुखार केन्यांचो म्हाल जायना जावंक तांणी काळजांत थावन सोर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक मागणें केलें. सोर्वेस्परान तांचें मागणें आयकलें आनी तांच्या आकांताच्या वेळार दयेन तांचेर नदर घाली. आख्ख्या जुडेयांत तशेंच जेरुजलेमांत सर्पद्वेदार देवाच्या मंदिरा मुखार लोकान जायते दीस पर्यान उपास केलो. प्रमयाज्ञीक जोआकीम आनी सोर्वेस्परा मुखार उबे रावतल्या आनी ताची सेवा कोत्तल्या सगळ्या याज्ञिकांनी आपलीं पेंगटां गोंदान पांगुरलीं आनी तांणी सदांचीं उलपायलोलीं बलिदानां आनी खुशे मनान केल्लीं पोरजेचीं दानां सोर्वेस्पराक भेटयलीं. आपल्या मुंदाश्यांचेर गोबोर घालून इस्रायलाच्या घराण्याचेर दयेन नदर घालूंक तांणी सगळ्या आपल्या बोळान सोर्वेस्पराक उलो मारलो. देवाचें उतर हें